आंध्रे आणि भेरे सरकार आहा न्हू तांकां विचारपाक सोदता, तुम्ही जेन्ना कामां करतात न्हू तेन्ना तुमचे दोळे फुटल्यात रे. हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. आम्ही हेडलँड सडा मुर्मुगांव बामणावाडी म्हणटा त्या हायवेचेर आसा आणि ही हायवे वारणापुरीच्यान आमच्या डायरेक्ट पोर्टान कनेक्टिव्हिटी दिता. लास्ट टाइम सुद्धा हांगासर लँडस्लायड जाल्लेली, पूण ती बारीक लँडस्लायड जाल्लेली आणि आयज ही सारखी मेजर लँडस्लायड जाल्या. तुम्ही पळोवपाक शकता वयर मुसुंडी आहा आणि ही सगळे आता देंवून सकाळी रस्त्याचेर येयलेले आसा. सो हांव हे जे आंध्रे आणि भेरे सरकार आहा न्हू तांकां विचारपाक सोदता, तुम्ही जेन्ना कामां करतात न्हू तेन्ना तुमचे दोळे फुटल्यात रे. हे आता कितली वर्सां जाली अशें आसलेले कितें रे. हेका तुम्ही प्रोटेक्शन दिनासतना हे हायवे बांधले. आता हेतून कोण जर मेल्लो न्हू जाल्यार हेका कोण जबाबदार आसलो रे. हे पीडब्ल्यूडीचे काम हे. पण नॅशनल हायवे अथॉरिटी आहा न्हू तेंच्यांनी प्लॅन करून सारखे करपाक जाय आसलेले. आयज गोंयचे सरकार लोकांच्या जिवाचेर उठला. हांगासर पेडणे मालपे थंयसर कोसळ्ळा, ते अजून काडूंक ना. कितें थंयसर सुद्धा डिझास्टर जावन कोण मरतलो आसलो, पूण टायम बरो लोकांचो आनी आयज सुद्धा लोकांचो टायम बरो. कितें नाल्यार हांगासर कोण जर 2 व्हिलर वालो 4 व्हिलर वालो कोणाची गाडी भितून वचूंक शकताली. एका